कॅझिनोंत सद्या बोवाळ चालू काँग्रेस ना तो आमी पयर सांगिल्लें मरे बोवाळ न्ही तो इट इज अ फॅक्ट दॅट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस चीफ मिनिस्टरान कितें सांगिल्लें तुका की मार्च 2027 आपूण जे रिन्युअल दिलां आनी दिवचो ना आनी नवो कसिनो हाडचो ना. हें हांव उलयना वरभेटीन काडून पळय. नवो कसिनो हाडचो ना म्हणून तांचो आदलो मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचो स्टेटमेंट काड. सद्याचो आमदार ताणें सांगलें निवडून येतकीर 100 दिसांनी कसिनो काडटा म्हूण सांगलें. ह्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सो आतां नाव दीस गव्हर्मेंट हॅज टू आन्सर की ऑन वॉट बेजीस एंड हाव फ्रॉम वीच बॅकडोर एंट्री दीस कसिनो इज कमींग. कित्याक आतां हांव पळयतालो तांणी ते पाटो ब्रिजाचेर थंय ऑलरेडी फ्लोटींग पंटून घातले आनी इन्फॉर्मेशन अशी आहा की तो हॉर्स शू म्हणून तो पळय नेर्ला सायडीन जो कसिनो आहा दे आर शिफ्टींग इट हियर. आनी त्या नेर्लाच्या बोटीच्या जाग्यार ती व्हडलें आडंबर येवपा आहा थंय. आनी त्या हाका इंजीन कांय ना. इट हॅज टू बी सेल्फ प्रोपेल्ड विथ अ टग. So it is like a hotel in the river. Ata I am also waiting for some facts which I have asked under RTI. Ata सदांच आमी हांच्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान सर्वेस मनोहर पर्रीकरान कितें आयकलें की हे ऑफ शोर कसिनो. आतां ऑफ शोराचें डेफिनेशन कितें? ऑफ शोर म्हणल्यार 5 नॉटिकल मायल फ्रॉम द बेज लायन इज ऑफ शोर. हे न्हंय भितर आहा मरे. हे ऑफशोर कशें जालें? ताजेर फॅक्ट्स हांवें काडपाक लायला. देन आय वील कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. इफ देर आर ऑफशोर ऑल हॅव टू बी थ्रोन आउट इन द सी. दे कॅनॉट बी हियर. दे हॅव टू बी 5 नॉटिकल मायल्स अवे फ्रॉम द शोर. दॅट इज ऑफशोर. सो ऑफशोराच्या नांवार हे हाडून भितर घालता अशें जालें ना. सो आतां तुका एअरपोर्टाचो विशय पळय सांगलो तो सेम हे प्रकार लोकांक फटयले. आनी आतां थंय व्हडलो बरें कोणाक लागून हाडटा तुमी गोंय म्हणल्यार एक हाचो ड्रग्जाचो अड्डो केला मरे. जुगाराचो अड्डो केला. ह्या सरकाराक फक्त सोऱ्याच्यो भुड्ड्यो घाल आनी जुगार खेळय हेंच तांकां कळटा आनी तांकां कांयच समजना. आमी बट इट इज अ न्यू कसिनो इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड वन. अरे म्हाका एक सांग नवो ती बोट जी येता पळय ती नवी बांदल्या हांगा बांदल्या ती कारवारा मुखार खंय तरी बांदल्या सम गांवांत खंय तरी बांदल्या. नवी मॅन्युफॅक्चर केल्या. हाव कॅन इट बी रिप्लेसमेंट म्हणल्यार कितें? रिप्लेस आतां RTO भितर जेन्ना गाडी तुजी आतां 15 वर्साच्या वयर जेन्ना जाता तेन्ना त्या गाडयेचें तूं रिप्लेसमेंट कितें करपाक शकता? एक तर इंजीन रिप्लेस करपाक शकता नाल्यार चासीस रिप्लेस करपाक शकता. तूं ती गाडीच्या गाडी काडून दुसरी नवी गाडी हाडून तो नंबर मारपाक शकता. हें हांव सामान्य गोंयकारांक विचारपाक सोदतां जे बाबडे टॅक्सीवाले आहा जे बशी चलयता पळय की आतां अंडर दी स्क्रॅप पॉलिसी एका कमर्शियल व्हेकलाची लायफ 15 वर्सां. त्या 15 वर्सान समज जर तुज्या त्या गाडयेक कितें डिफेक्ट आयलो जाल्यार वॉट कॅन यू रिप्लेस इन दॅट व्हेकल? इज यू कॅन चेसी बँड जाली एक्सिडेंट जालो यू कॅन मेक अ रिप्लेस द चॅसीस. RTO will give you approval basis inspection. Maximum you can replace is the engine you can replace. Can you say की हे ना आपूण आतां दुसरी बस घेतली आनी तोच नंबर जात तशें जाता हाका रिप्लेसमेंट म्हणटा. हे खंयच्या कायद्यान म्हाका समजना. इट इज अ न्यू लायसन. इट्स अ न्यू बोट. विजा वीज सायज पळय मरे तूं जी आतां येवपाची आहा पळय ती म्हाका दिसता 25 पटीन व्हडली आहा. कॅरींग कॅपॅसिटी आसत तातूंत फिचर्स आसत. सो ताका एनवायरमेंट इम्पॅक्ट जायना 100% जातलो न्ही. ताजे EIA आसा ताजे एनवायरमेंटल क्लियरन्स आहा. न्हंय मरे ती मेन न्हंय मरे. म्हादय आपल्या आवय पेक्षा व्हडली म्हणणारे सरकार मरे. सो मांडवी इज नॉट म्हादय. सो आतां खंय गेले तर तुमच्या आवयची भावना आनी खंयच्या आदाराचेर तुमी तो कसिनो हांगा हाडटा. सो हें सरकार फक्त गोंयकारांक काबार करप. गोंयांत एक जुगाराचो अड्डो करप. गोंयांत फक्त एक भट्टेचो अड्डो करप. फक्त लोकांक हांगा सोरो तयार करप. हेंच ह्या सरकाराची धोरणां आनी जाय काडून विकप आनी पयशे करप. हें सोडून हांचे कडेन कसलोच रोड मॅप ना टू केटर द प्रायस रायज, टू केटर इन्फ्लेशन आनी टू केटर अनएम्प्लॉयमेंट. कसिनो वाडपा खातीरच मीन्स आतां जर एअरपोर्टाचेर गजाल करपाक गेले तर मीन्स धारगांव आनी पेडणे वाठारांत म्हणजे एरिया खुबशी आसली ती कसिनो खातीर सुद्दां यूज जातले म्हणूय आसले. सो त्या खातीरच हो एक प्लॅन गोंय म्हणटा तें इज नोन एज अ कल्चरल हेरिटेज.
ते काबार करया. जुगार आमचो तूं केन्ना तुज्या बापायन आज्या तेंपार तूं केन्ना आयकल्लें कसिनो बिसिनो म्हणटे. एक तो कसिनो थंय आशिल्लो मुर्मुगांव फोर्टाचेर म्हाका दिसता थंय. एक तो तेन्ना बोटी येताली न्हू, तो बंद पडलो 50 वर्सां जालीं. ताज्या उपरांत हांगा गोंयांत हांवें जाल्यार म्हज्या भुरगेपणान आयकून रे बाबा हें सगळें आतां BJPच्याच टायमार हे कसिनोचो कल्चर हांव पळयतां. सो इज दीस BJP गव्हर्मेंट ट्रायंग टू कन्वर्ट गोवाज हेरिटेज, गोवाज कल्चर into casino culture? It looks like they are converting Goa into drugs and casino capital.